युरोपाच्या धर्तेर आता भारतान पयलेच फावट रेल्वेन विस्टाडोम कोच हाडल्या। महत्वाचे म्हळ्यार हे 4 विस्टाडोम कोच दादर मडगांव जनशताब्दी रेल्वेक जोडल्यात। टुरिझमाक चालना दिवपाच्या नजरेन हो प्रयोग केला। हे कोच चडशे ग्लासाचे पारदर्शक विस्टाडोम कोचांतल्यान लोकांक कोकणाचे निसर्ग सौंदर्य पळोवपाक मेळटले। We are in this Vistadome coach. It's a state-of-art coach manufactured by Integral Coach Factory, Chennai. And this has been manufactured by Ministry of Tourism, Government of India. And cost of each construction of each coach is around 3.38 crores. We are very much, Konkan Railway is very much thankful to Ministry of Tourism for permitting Konkan Railway to run this coach on our system. And basically this coach is meant for to boost the tourism industry. See, just like in normal coach, if you sit, you can't enjoy the beauty which you come across while you're traveling along Konkan Railway track. But here you can stand behind. There's a huge window where you can enjoy the beauty of Konkan. Cost of travel, it would be equivalent to a business class or first class of a Shatabdi Express. That would come somewhere around 2,300 to 2,500 per head. विस्टाडोम कोचांतल्यान रेल्वे प्रवासाक दादर ते मडगांव 2,235 रुपया जाल्यार दादर ते थिवी 2,120 रुपया तिकीट। ह्या प्रयोगाक टुरिस्ट बरो रिस्पॉन्स दितलो म्हूण कोकण रेल्वेक आस्त। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। ट्रॅफिक सेलाचो ट्रॅफिक सेफ्टी वीक सोंपलो, मात थोडे ड्रायव्हर आसात तशेच आसात। मडगांवा ट्रॅफिक पुलिसांनी एका प्रायव्हेट बसीच्या ड्रायव्हराक टायट जावन बस चलयतना धरलो। गाडी सकाळी 9:15 बेतूल मडगांव रुटार आशिल्ली। तोच बसीचो पात्रांव, तोच ड्रायव्हर। पुलिसांनी ताची बस ताब्यात घेतल्या। आज आम्ही एन्फोर्समेंट करता आसतना आज आमकां सकाळी 9:30 वरांचेरच एक बस मेळ्ळी जी बेतूल रुटाक आसा। आनी एन्फोर्समेंट करता आमकां दिसून आयलें की तो सारको बँडी स्मेल ऑफ अल्कोहोल आनी त्या सोऱ्याचो वास येतालो। ताका लागून आमी ताचो ब्रीथ एनालायझर टेस्ट केलो आनी तो टेस्टाक सकाळी 9:30 to 99 mg मेळ्ळो तेजो। आनी ती रुटाची बस बेतूल मारगांव टू बेतूल रुटाची बस GA02U4677 आनी ते गाडयेक आमी अटॅच केल्या। तो गाडी चलयतालो तो स्वता ओनर आसलो। तेजी बिंग ओनर तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की तितले पॅसेंजर आहा तेजे सगळे लायफ तेच्या हातांत आसले आनी सकाळी अर्ली मॉर्निंगूच तो इतलो ड्रंक आसलो। सो ताका ती वायलेशन केल्ल्यान आमी ताका 185 अंडर बूक केला आनी तेची ती गाडी आमी अटॅच केल्या। घेऊया एक ब्रेक।